हॅलो दोतोरबाब नमस्कार. हांव पोळ्यासून उलयतां. काणकोण पोळ्या. काणकोण पोळ्या सामकें पोळ्यासून. नमस्कार. सांग बाबा. म्हाजें नांव प्रदीप नायक. हांव ल्हान आसतना दोतोर 5-10 वर्सांना दांत कारा कारा रातीन करतालो. आयजूनय तें तशेंच करता. म्हाका दोस्त म्हणटा रातीन खंय हुंदीर येला काय म्हणटा. आनी आमच्या पळय भावाचो चेडो न्हू धाकटो तो आतां 7 वर्सांचो तोय बी रातीन कारा कारा करता. खानदानीत करा करा करपी आसतले. मातशें प्लीज सर. बरोबर. ओके 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 ओके. आता करा करा करता म्हणटा न्ही म्हणजे आमी दांत न्ही एकामेकांचेर घासता अशें 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 करून घासता आनी दिस इज एबनॉर्मल. हाका आमी पॅरा फंक्शन म्हणटात. फंक्शन न्ही ते आमचे दाताचें काम न्ही. बरोबर. पॅरा फंक्शन जाल्यार हे ना करपाक म्हणजे दिस इज ऑल्सो रिलेटेड मोस्टली टू सायकी. म्हणजे तातून हे आसता स्ट्रेस आसता न्ही. स्ट्रेस आसता ते अशें करता. पण थोड्यांची जेनेटिकली दे आर प्रोन टू असे दिसतात. कारण आता हाणे म्हटले आपल्या भावाचे करता आणि फॉर्च्युनेटली मग म्हणजे सम फॅमिलीज आर जेनेटिकली प्रोन टू स्ट्रेस. बरोबर. पण तांचे सगळे दांत झरिल्ले आसता. दांत झरिल्ले आसता म्हणजे दांत एकामेकांक ते अशें घासता. जाल्यार हाका सगळ्यान सोपो उपाय म्हणजे दिसाचे जेन्ना तुमी जागे आसता तेन्ना एक लक्षांत दवरपाक जाय की आपले दांत एकामेकांक तेकूंक जायना. तुमी रेस्ट करतना सुद्दां दांत एकामेकांक तेकना अशें रावत. तेकना 2 मिलीमीटर गॅप आसता. बरोबर. रातचे एक एकदां शक्य जायना कित्याक रातचे आमच्या हातान कांयच आसना. सो तेन्ना सबकॉन्शियसली आमी करा 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 करता तेन्ना तुमी डेंटिस्टा कडेन वचचे. एक सोपो उपाय आसता ताका नायट गार्ड्स म्हूण करतात आमी. नायट गार्ड करून जर रातचे घातले की दांत दांतांक लागना. दांत दांतांक लागना की दांत झरना. करा कराय जायना. व्हेरी गुड. पण दिसाचे तुम्ही एक कॉन्शियसली एफर्ट करचो. हय म्हणजे म्हाका हे प्रश्न विचारला ते म्हणजे खरेंच हांव कौतुक करता की म्हाका दिसून नाशिल्लें हाका अशें इतकें सोंपें उत्तर आसतलें म्हणून हाका उत्तर आसतलें म्हणून. यू हॅव डन अ व्हेरी ग्रेट जॉब. म्हणजे ही कार्यावळ जी आसा ती तेच सांगता हांव खुबशे फावटी ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान लोकांक आमी नवी इन्फॉर्मेशन दिवपाचो प्रयत्न करता. आनी हो तातलोच एक अटेम्प्ट की आतां हो मनीस जो आसा की जाका कराकार दांत जाताले ताचें स्टॉप करूं येता. ताणें तशेंच डॉक्टरान सांगलें की थोडेशे अटेम्प्ट करून दिसाचो अवेरनेस दवरून रातचें हें जर नायट गार्ड घालत जाल्यार दीस प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व. व्हेरी गुड. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हॅलो. हां हॅलो डॉक्टर. हांव तेजा शिरोडकर म्हापशेच्यान. तेजा बाय प्रश्न विचार. फ्लॉस डॉक्टर डेली फ्लॉस वापरला आता दाता मदी. फ्लॉस तेजाबाई तू सामकेच ॲडव्हान्स मग. फ्लॉस वापरप इज एन एक्सलंट हॅबिट. करेक्ट. फ्लॉस वापरचे आता आम्ही हांगा फ्लॉस वापरपाचे. फ्लॉस म्हणजे कितें तेच आमी नकळो आसता. फ्लॉस म्हणजे एक सूत कशें येता ते सूत प्रत्येक 2 दांतां मदीं घालून प्रत्येक गॅपान 2दा घालचें पडटा. एकदा दांता मदीं घातले एका दांताचेर अशें केलें आनी ओडप. परत घालप दुसऱ्या दांताचेर ओडप. जाल्यार आमच्या दांता मदल्या भागार ज्या जाग्यार ब्रश पावना थंय हो फ्लॉस पावता. आनी इन एडवान्स कंट्रीज म्हणजे अमेरिकेक जावं इंग्लंडाक जावं दीस इज रुटीन. इट इज अ नॉर्मल प्रोटोकॉल. सद्दां सकाळी आनी रातचे पण स्पेशली रातचे तरी फ्लॉस करचेच. सो फ्लॉस करप ही बरी गोष्ट. डॉक्टर आनी एक गोष्ट हांव सांगता म्हणजे जस्ट फॉर म्हणजे यू मस्ट हांवें मदीं एक पळयलां की धनुष्याच्या आकाराचो एक हें पळयलो फ्लॉस येता तो बरो म्हणजे घालपाकूय सोंपो. म्हणजे कितें आसा हें जें आसा ते फ्लॉस ते धरपाक मातशें केन्ना ग्रीप उरना. बट इट्स व्हेरी ब्युटिफूल. फक्त तो मातसो कॉस्टली जाता हो सवाय जाता इतलें. पण डॉक्टर तो परत वापरपाक मेळना. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला तो विचारता. हॅलो. हां विचारात. हॅलो. हां विचार. दोतोर म्हणजे तोंडाने बॅड ब्रीथ जाताय. बॅड ब्रीथ. हांवें डॉक्टर जीएनसी दाखयलें ती म्हणटा तोंडाक कांय येना म्हूण. तो हाव दॅट डॉक्टर बॅड ब्रीथ कम्स ऑल थ्रू डे. बरें आसा डॉक्टर. आतां बॅड ब्रेथाक न्ही आमी ताचें कारण सोदचें पडलें. ताका 3 ते 4 मेन कारणां आसता बॅड ब्रेथाक. एक म्हटल्यार वायट दांत. व्हडल्यो कॅविटी आसा जाल्यार जेवण भरून कुसता. हिरड्यो भरून आसत जाल्यार तातूंतल्यान पस येता. हे फर्स्ट. आनी जीब क्लीन नासत. हे 3 गोश्टी तोंडांतल्यान बॅड ब्रेथ दिता. 50% लोकांक बॅड ब्रेथ दांताक लागून येता. सेकंड थंडी जर जाल्ली आसत जाल्यार बॅड ब्रेथ येता. सायनसायटीस आसत जाल्यार बॅड ब्रेथ येता. इन्फेक्टेड सायनस आसत जाल्यार. आनी तिसरें जर डायजेशन सारकें नासत जाल्यार बॅड ब्रेथ येता. आनी बाकीचीं कारणां आसात ते मोस्टली जाणट्यांक जाता. म्हणजे सामके किडनी फेलियर्स ऑर यू नो म्हणजे बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स म्हणून येता. ते आमी कुशीन काडया. हे आमी 3 दवरया. एक म्हणजे दांत. डेंटिस्टान दांत ना म्हटलें जाल्यार यू हॅव टू दुसरें कितें पळोवचें पडलें. दुसरें म्हणजे कितें
थंडी जाता तेन्ना येता वास, आनी तिसरें पोटान सारकें मेनली आमच्या गोंयान पळयलें पोटाक हाका लागून खूब वास येता, आनी तो वास कंटिन्युअस येना, एकदां येता एकदां येना, एकदां येता एकदां येना. सो तांकां एक परसेप्शन जाता आसतलें आपल्याक दीस भर येता म्हणटा तसो आसचो ना तो, तुमी म्हणटा तशें केन्ना केन्ना जशें परत डायट बदललो किंवा तेंचे जर बरो आहार घेतलो विच इज डायजेस्टेड प्रॉपर्ली, परहॅप्स द सोल्युशन इज इन देर. म्हणून म्हाका दिसता तुमी थोडे दीस आहार चेंज करून पळयात, थोडे दीस व्हेज फूड घेयात, सिंपल लायट जेवण घेवन पळयात, आनी मे बी दॅट इट्स कॅन गिव्ह यू द सोल्युशन. डॉक्टर म्हाका आमकां आनी प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर, हांव नेहा पार्सेकर उलयतां. डॉक्टर नेहा पार्सेकर, फोंडा. हां उलयात. डॉक्टर, दातांक सद्दां खंयची पेस्ट वापरल्यार बरी? खंयची पेस्ट वापरल्यार बरी? पेस्ट वापरल्यार बरी? कॉलगेट बीन बरी म्हणटा, पण आमी खंयची आमी खंयच्या पेस्टीचें नांव घेवचें ना, पण बेसिकली डॉक्टरान ओदोळ सांगला की ज्या टूथपेस्टीन फ्लोरायड आसता ती टूथपेस्ट बरी. आणि दुसरें म्हणजे डॉक्टर तुमी थोडेशें सांगात, नाल्यार मागीर तांकां सारकें हांवूच सांगता. ना, फ्लोरायड आशिल्ली पेस्ट म्हणजे फॉर अ जनरल पर्पज फ्लोरायड आशिल्ली पेस्ट वापरची, अनलेस की स्नेहाबाई तुका जर डेंटिस्टान अमूक पेस्ट वापर म्हणून सांगल्यार एकदां दात सेन्सिटीव आसता जाल्यार ताका आमी दुसरी पेस्ट वापरूंक लायता. बरोबर. पण मोस्टली एनी टूथपेस्ट खंयच्याय कंपनीची फ्लोरायड आशिल्ली टूथपेस्ट वापरची. बरोबर. फ्लोरायड आशिल्ली टूथपेस्ट दिसाक 2दा दात घासप, आणि ते डॉक्टर ते दात घासपाची टेक्नीक आसता अशें तुमी खूब फावटी म्हणटा. सो यू जस्ट इन ब्रीफ हे फुडलें आयकात. दात घासपाची टेक्नीक. दात घासपाची टेक्नीक नॉर्मली आमकां एक एटलीस्ट आमचे ल्हानपणान अशें आशिल्लें, ब्रश असो घेवपाचो आनी मागीर आमकां शिकूंक लागले की कळ्ळें, डेंटिस्ट्रीन वतकच कळ्ळें की ब्रशींग तशें करूंक जायना म्हणून. ब्रशींग म्हणजे कशें करप जाल्यार हांव सोंपेपणान सांगता, थियोरेटिकली सांगना जाल्यार वयर सकयल करचें पडटा ब्रश. वयर सकयल वयर सकयल वयर सकयल, दाडां कडेन सुद्दां अशें वयर सकयल गाला कडेन, मागीर अशें भितर असो ब्रश घालूनय वयर सकयल. फक्त आमी चावता ती सरफेस आसता न्ही, चावता त्या सरफेसीर फुडें फाटी करप, बाकी सगळ्याक वयर सकयल करप. सो मदल्या गॅपांतलो जो कोयर आसा तो साफ जावपाचो पर्पज हें एक जालें. दुसरें डॉक्टरान सांगला सॉफ्ट ब्रश यूज करप, आनी तो खूब दीस वापरप ना, 6 म्हयन्याच्या वयर तर वापरपूच ना, आनी जेन्ना ताचे ब्रिस्टल्स वांकडे जातात, गोल जावपाक सुरू जाता तेन्ना तो भायर उडोवप. सो डॉक्टर बरें, आनीक तुमकां प्रश्न विचारता की खुबशे फावटी अशें म्हणटात की लवंग आशिल्ली टूथपेस्ट बरी भशेन. इज दॅट एनी रोल, म्हणजे अशें तुमकां अशें दिसून आयला? आय एम जस्ट आस्किंग बिकॉज फायनली कितें आसा, आमचें एक हेरिटेज रीच कल्चर आसा, आनी तशें कांयशे म्हणजे जर आमी पयलींचे आमच्या गांवांतले पळयले ते पेरीची दाणो म्हणजे दातून करून दात घासताले, आंब्याचे घेताले, आनी दे वर हॅडिंग गूड ओरल हायजीन, आनी दातूय बरे टिकताले. आतां सगळेच आमी फास्ट फुडाक ब्लेम करूं शकना. ओके, पण ताच्या पयलीं तुमी सांगात. तुमी हो प्रश्न विचार, म्हाका 1 मिनीट मातशें. हय, तुमकां एक्झॅक्टली 3 मिनटां दिता. 3 मिनटांनी सोंपता प्रोग्राम. 3च मिनटां येता जाल्यार हो प्रश्न न्ही खूब जाण विचारता, आनी ताजो उत्तर म्हणजे अशें आसा की आमी कितें करूंक सोदता, आमकां आतां जे आमी भोगता ते भोगूंकूय जाय, आनी आमी पयलीं जशें पळय सोंपेपणान आमी दात घासताले तशेंय करपाक जाय. ह्यो 2 गोश्टी एकामेकांक मॅच जायना. आमी जर पयलींचो आहार घेतलो जाल्यार आमकां ब्रशाची गरजूच ना. करेक्ट. कित्याक आमचो फायब्रस आहार आसतालो. बरोबर. फायब्रस आहार आसलो की दात कश्ट करताले, घाम गळयताले, ते आमकां ब्रशाची गरजूच नाशिल्ली. दातान पानान घासले, दातून घेवन घासले, पुरो. आमी ल्हान आसतना 60 खाताले पणसाचे, आंब्याचे, आनी 60 खातकच आमकां सदांच कातली दिताली आवय. बरोबर. जाल्यार कातली कित्याक दिताले? 60 चिकटून दातान उरता. कातली खाल्ली की ते 60 चिकटून उरले, ते सगळे गेले. बरोबर. आतां आमी कितें करूं, आमी आहार आमकां जाय बरो, म्हणजे तुमी सांगता तशें केक खावपाक जाय, पिझ्झा खावपाक जाय, फरसाण खावपाक जाय, पेडे खावपाक जाय, सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाक जाय, आनी पान वापरपाक जाय ना. आहार बरो घेतलो, ब्रशाची गरज ना, पेस्टीची गरज ना. पण हे म्हजे तोंडान आयला म्हण तुमी हे करूं नाका, हांव फाल्यांच्यान ब्रश वापरचो ना म्हणू नाका. कित्याक आमी न्ही ते आहार सद्या घेवंक शकना. घरा दळिल्लें पीठ आतां आमी करूंक शकना. सगळे घरा केल्लें जेवण, पाव खावं नाका म्हणलें जाता? जायना. पाव मैद्याचो, पाव खावं नाका, घरा केल्ल्यो भाकऱ्यो खायात, जायना. घरा रांदिल्लें सदांच जेवा, जायना. केक केन्ना खावं नाका, बिस्कीट केन्ना खावं नाका, पिझ्झा खावं नाका, वेफर्स खावं नाका, कुरकुरे खावं नाका, फरसाण खावं नाका. कित्याक खावं तर? भुरगे थोडे विचारतात, तर हांव खावं कितें? सर डॉक्टर, आमकां आतां जस्ट इन अ नटशेल तुमी टेक होम मॅसेज सांगात, आमचो प्रोग्राम सोंपत आयला. हय, टेक होम मॅसेज म्हणल्यार तुमी
तुमच्या डेंटिस्टा कडेन हांव म्हज्या कडेन बरोबर 6 म्हयन्यांनी तरी एकदां तुमच्या डेंटिस्टा कडेन वचचें. बरोबर. तुमचो डेंटिस्ट होच सगळ्यान बरो डेंटिस्ट, कित्याक तुमी वता म्हणजेच तो डेंटिस्ट बरो. बरोबर. नाजाल्यार तुमी ताच्या कडेन वचपाचें न्ही. सो तुमी तुमच्या डेंटिस्टा कडेन प्रत्येक 6 म्हयन्यांनी एकदां वचा. डेंटिस्ट सगळे दांत चॅक करतलो. हांवें आतां सांगलां तशें म्हाका सुद्दां कॅविटी जाल्यार म्हाका कळूंक शकना. बरोबर. म्हणजे बायलेन म्हाका पळोवन सांगचें पडटा, दिलीप तुका कॅविटी आसा. मग तुमकां जाता तर? हय, व्हेरी मच. बरें आसा. सो हे 6 म्हयन्यान डेंटिस्टा कडेन वचचें एक. सेकंड, सकाळी 3 ते 4 मिनटां, रातचे 3 ते 4 मिनटां ब्रश करतना स्पेशली भुरग्यांक सांगता हांव, बेजिना भुरग्यांक जाणट्यांक सुद्दां बेजिना कडेन रावन टीव्ही पळयत ब्रश करप ना. बेजिना कडेन रावन सारके ब्रश करा, बरी लायट आसपाक जाय. ब्रश जातकच पळया खरें जालां सारकें ना. मागीर बोटान सगळ्यो हिरड्यो बऱ्यो घासपाच्यो, ओल्ड फॅशन्ड. कचा कचा करून आवाज येवपाचो दांत बोट घालतना. मागीर जीब क्लीन करपाचें. हे कितेंय खाल्लें की रोखडो उदकाचो घोट घेवपाचो. हॉटेलान सुद्दां गेल्यार तुमचे फ्रेंड घेना नाका घेवं, तुमी बेजिना कडेन वचून उदकाचो घोट घेवपाचो. डॉक्टर, म्हाका दिसता आयच्या कार्यावळीच्या निमतान बरीच मोलादीक माहिती तुमी आमकां दिली. मुद्दाम तुमचे बिझी प्रॅक्टिसीन तुमी वेळ काडून आयले, त्या खातीर तुमकां काळजांसान देव बरें करूं. जे आमचे प्रश्न विचारले तांच्या वतींतल्यान तुमकां देव बरें करूं. तशेंच जे आमचे सगळे पार्टिसिपंट आशिल्ले तांच्या वतींतल्यान काळजांसान देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक काळजांसान देव बरें करूं. नमस्कार.